आध्यात्मिक पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर गोंयान एकादश तीर्थ येवजणे खाला 11 देवळांचे एक सर्कीट तयार केला। अयोध्येक लागून पर्यटन क्षेत्रात जाल्ल्या बदलाक प्रत्युत्तर म्हणून गोंय सरकारान दर्यावेळांचेर केंद्रीत आशिल्ल्या पर्यटनाच्या प्रारूपात बदल करपाचें थारायला। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेच्या म्हणण्या प्रमाण दक्षिण गोंय काशी म्हणून फामाद जातले। आध्यात्मिक भलायकी आनी इको पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर पूर्व गोंयान उत्तराखंडा वांगडा समजिकायेची कबलात केल्ली। गोंयान येवपी देशी पर्यटक सरासरी 4 दीस जाल्यार एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटक 9 दीस रावता। तांकां आकर्षित करपा खातीर वारसो पर्यटनाक प्रोत्साहन दितले खंय। गोंयान पुर्तुगीज काळांतलीं घरां आसात। ह्या घरांच्या नूतनीकरणा खातीर घरधन्यांक अर्थीक पाठबळ दिवपाचोय सरकाराचो उद्देश आसा। ह्या घरांचो पर्यटना खातीर वापर जातलो। हे खातीर घरांची निवड जातली। आध्यात्मिक पर्यटना खातीर निवडिल्लीं देवळां फातर्पेचे शांतादुर्गा कुंकळकारांनीचें देवूळ, नार्वेचे सप्तकोटेश्वर देवूळ, ब्रह्म करमळीचे ब्रह्माचें देवूळ, खांडोळेचो महागणपती, मंगेशीचें देवूळ, म्हार्दोळचे म्हाळशेचें देवूळ, तांबडी सुर्लाचे महादेवाचें देवूळ, जामावलेचे दामबाबाचें देवूळ, पैंगीणचे परशुरामाचें देवूळ, मडगांवचे हरिमंदीर आनी सांकळेचे दत्ताचें देवूळ। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।